ओपिनियन पोल जाल्ले त्याचे फळ आयची पिढयेक मेळटशें दिसता तुमकां? पळय म्हाका खबर ना हांव आयची पिढी काय हांव मातसो जाणटो जाला काय म्हणून, पण खंय तरी अशें दिसता की गोंयचें स्वातंत्र्य, गोंयचें जी अस्मिताय आसा ती खंय तरी शेणटा अशी. गोंयचो पूत, गोंयचो सुपुत्र, गोंयान ऑपॉर्च्युनिटीज ना, ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना म्हणून गोंय सोडून वता तेन्ना वायट ह्या गोश्टीचें दिसता की सरकार आमी राज्य घटक दिन जावन राज्यय जालें आमचें स्वताचें राज्य जालें, युनियन टेरिटरींतल्यान आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें. ह्या आसतना आमकां एक आशा आशिल्ली, गोंयकारांक एक आशा आशिल्ली की गोंय बदलतलें, गोंयकार गोंय चलयतले. त्यामुळे गोंयच्या लोकांच्यो गरजो, गोंयच्या युथाच्यो गरजो, गोंयकारांच्यो गरजो तांकां कळटल्यो म्हणून. पूण आज परिस्थिती अशी आसा की सरकार गोंयकारांचें उरूंक ना. सरकार कोण चलयता हाचे सुवार सुद्दां म्हाका दिसता सरकाराक कळच ना. सरकार गोंयकारा बद्दल चिंतता असो म्हाका खंय तरी विचारच ना अशें दिसता तांच्या मनान. आनी गोंयकार गोंयान शेणला ही गजाल खूब वायट आसा. आनी एक गोंयची भाटां बेसां, गोंयची दोंगरां, गोंयचें रान हें सगळें खंय तरी एलियनेट जाता अशें दिसता. आनी गोंय जर वाचयतलें जाल्यार गोंया खातीर 2-3 गजाली मुख्य आसात. त्यो म्हणजे पयली म्हणजे गोंयकार जो शेणला ताका परत हाडपाक जाय. गोंयच्या भायर जो गोंयकार गेला कामा निमित्त किंवा गोंयान ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणून ताका परत हाडपाक जाय. गोंयची नदयो, गोंयचे जमनी वाटावपाक जाय आनी ताच्या खातीर कायदो हाडपाक जाय. आनी तो कायदो अशे तरेचो आसपाक जाय की एक लिमिटेड, म्हणजे जे महाराष्ट्रान जसं एक्ट आसा वेर वन इंडिविज्युअल कॅनॉट बाय मोर दॅन सर्टन अमाउंट ऑफ लँड, अशा प्रकारचो कायदो हाजेर संशोधन करून अशा प्रकारचो कायदो हाडपाक जाय की गोंयच्यो जमनी एलियनेट जावपाक जायना. आज गोंयची डेमोग्राफी जी चेंज जावपाक लागल्या, कारण लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमनी गोंयच्या भायल्या लोकांनी घेतल्या, गोंयकारांनी घेवना. आनी तातूंत भितर जो डेव्हलपमेंट आसा तो गोंयच्या लोकांच्या पर्सेसाच्या आवाक्या भायर आसा. त्यामुळे ते गोंयकार थंय रावंकूच शकना. आनी त्या अशा जाग्यार जेन्ना 4-4 लाख 5-5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीन जेन्ना भायले लोक येवन रावतले तेन्ना गांवचो डेमोग्राफी चेंज जातली, गांवपण हरतलें, शेणटलें. तें खंय तरी बदलपाक जाय आनी त्या खातीर जे कायदे अस्तित्वांत हाडपाक जाय ते आमी हाडचे पडटले. हेल्थ मॉडेल बाकीचें सगळें कितें आसा तें वेगळी गजाल, पूण जे आज गोंयचे गोंयकारपण शेणला तें सांबाळपाक जाय. दुर्गदास बाब, गोंयचे ओपिनियन पोल डे आता आनी तुका दिसता की ओपिनियन पोल जे जाल्लो तें आतां परत गोंयकारांक मेळना, सक्सेसफूल जाला, आयची पिढयेक ओपिनियन पोलाचो फायदो जाला? ओपिनियन पोल डे खरं तर म्हणल्यार ओपिनियन पोल डे सरकारान राज्यभर राज्यस्तरीय एक फंक्शन मोठें करून मनोवपाक जाय आशिल्लें. पूण तें जे तरेन जावंक जाय तें जायना. म्हाका याद जाता 2017 जेन्ना आमी स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर सरकार केल्लो त्या वेळाचेर आमच्या अध्यक्षान विजय सरदेसायान सरकारा फाटल्यान लागून ऑफिशियल ओपिनियन पोल डे फंक्शन केल्लें मडगांवां. आनी आज ते इतिहासान उरलें की ते ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून, म्हणजे ओल्ड मार्केट सर्कल टू रवींद्र भवन सर्कल हो जो रस्त्याचो आसा नेम्ड एज ओपिनियन पोल स्क्वेअर. तो एकूच प्रोग्राम जालो, ताच्या नंतर ऑफिशियली प्रोग्राम सरकाराचो खंय जालो ना, म्हणजे सारको अधिकृतपणान ज्या तरेन सरकारान मनोवपाक जाय आशिल्लें. सो हातूंत अशें खंय तरी दिसून येता की सरकार स्टेप मदरली ट्रिटमेंट दिता काय ओपिनियन पोलाक, हो एक व्हडलो प्रश्न पडपाक लागलो. फाटले कांय वर्सां जर तूं पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की जो ओपिनियन पोल आमकां मेळिल्लो तो ओपिनियन पोल आतां परतो डायल्यूट जावपाक लागला काय, हो व्हडलो प्रश्न आमच्या मुखार आतां उबो रावपाक लागला अंडर दीस BJP रेजीम. ओके. आनी एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोंयकाराच्यो अस्मिताय राखपा खातीर कितें असो तुमचो विचार आसा? पळय आमचो मॅनिफेस्टो जो लास्ट टायम जो केल्लो आमी लोकां मुखार नजरेक धरून केल्लो आनी लोकां कडेन विचारून केल्लो. तुमकां याद जाता 17 जेन्ना आमी उतर दिल्ले की जेन्ना माड जे आशिल्ले माड गवत केल्ले त्या वेळार सरकाराक मार खावचो पडलो. तेन्ना आमी सांगिल्लें की जे माड जे आसा जे आमचे एक वन ऑफ द आमचे जे हे म्हणटात कितें रिच एनवायरमेंटल हेरिटेज माड गोंयचो, ताका आमी परते माडाचो स्थानूच न्ही, आमी ताका स्टेट ट्री केली. आनी केन्ना केली? विथीन 6 months ऑफ कमिंग टू पावर. सो आमी कितें करूंक शकतात हें आमी सरकाराक लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा. त्या भायर सातत्यान फाटले 4 सेशन जाले विजय सरदेसाय प्रायवेट सेक्टराचो इशू काडीत आसात. प्रायवेट सेक्टरान आमच्या भुरग्यांक रोजगार मेळपाक जाय, ते आतां मेळनात. कारण कंपनीज कितें करतात ते शेजारी राज्यांतल्यान हाडटात आनी परत चीप लेबर खातीर आमच्या भुरग्यांक फाटीं दवरतात. आनी फाटले 4 सेशन जाले विजय सरदेसाय झगडत आहा आनी 80% रिजर्वेशन दिवचे भुरग्यांक प्रायवेट सेक्टरान तरी नोकरी तरी मेळच्यो, पूण आमी झगडत आहा.
सरकार ह्या काना मनार काय सिरियसनेस घेत ना. फाटल्या फावट जेन्ना IFBचो इश्यू जालो, सिप्लाचे इश्यू जाले, तातूंतल्यान आमच्या पक्षान उचलून धरले आनी तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. सो ज्या नजरेक आमचे हाडून दितात लोक, आनी जंय आमकां कळटा थंय आमी इंटरफेर जातात आनी न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतात. पूण एक पावल मुखार सरकारान मारूंक जाय, आमच्या लेबर डिपार्टमेंटान मारूंक जाय, कमिशनरेट ऑफ लेबरान करूंक जाय, पूण तें कांय जायना अनफॉर्च्युनेटली. आनी हे जर जातलें जाल्यार स्टेटीचो विचार करपी मनीस, स्टेटा खातीर कांयच आशिल्लो मनीस आनी स्टेटाच्या हिताच्या लोकांच्या हिता खातीर काम करणारा मनशाक हॅज टू बी द हेल्प ऑफ द अफेअर्स. आयची पिडयेक गोंयकारांक जाता असो दिसता तुमकां? म्हाका दिसता हेजो फायदो पयले आमी आमचे पळय फुडारी, आमचे पळय लिडर जाणी ही चळवळ स्टार्ट केली. गोंय आमचें आनी गोंयची अस्मिताय राखून दवरपाक जो ओपिनियन पोल आमकां काँग्रेस पक्षान आनी भोव करून तेन्नाची आमची प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधीन हो कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट करून आमकां हो ओपिनियन पोल फावो केल्लो, एक रेफरंडम. कित्याक ताच्या बापायन जो आमकां पंडीत जवाहरलाल नेहरू जाणें आमकां गोंय हें मुक्त करून दिल्लें, ताणें एक प्रॉमीस केल्लो गोंयकारांक की आमची अस्मिताय, आमचें खाशेलेपण आमकां राखून दवरपाक आमकां एक संद मेळटली. आनी ह्याच डायरेक्शनान इंदिरा गांधीन पावलां उखल्लीं आनी गोंयचे उल्याक कान दिवन तिणें आमकां हो ओपिनियन पोल दिलो, आमकां डिसायड करपाक आमचो फुडार कितें. आनी आमचे जे फुडारी तुमी जाणात तेन्ना महाराष्ट्रवाडी गोमंतक पक्ष सत्तेर आशिल्लो आनी तो महाराष्ट्रवाडी गोमंतक पक्ष महाराष्ट्रान घालपाकूच तेंचे ते एक वॉज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. पूण आतां तेन्ना आमचे लिडर आनी भोव करून डॉक्टर जॅक सिकेरा जो आमचो ओपोजिशन पार्टी लिडर आशिल्लो आनी तशेंच खूब जाण इन्क्लुडींग म्हाका दिसता तेन्ना हो आशिल्लो आमचो चंद्रकांत केणी आनी कितलेशेच लिडर, तांणी आमकां हे गोंय सांबाळपाक एक जो उलो आमी मारलेलो लोकांनी, आमच्या फुडाऱ्यांनी मारलेलो, ते लोकां मद्यान पावोवपाक खूब प्रयत्न केलो. डॉक्टर जॅक सिकेरा, शाबू देसाय, विक्टोरिया फर्नांडीस, शंकर भंडारी, उल्हास बुयाव, चंद्रकांत केणी आनी काँग्रेसीचे जे फुडारी आशिल्लो तेन्ना बाब पुरुषोत्तम काकोडकर, हेंचो आस्पाव आसा हे आमचे गोंया आनी आमचे फुडाऱ्या मदीं आमच्या लोकांक मार्गदर्शन दिवन तांणी हो ओपिनियन पोल गोंयकारां खातीर आनी आमचे फुडले पिढी खातीर राखून दवरलो. पूण तो आयज गोंयकारांक मेळटा असो दिसता तुका? आतां तेका सांबाळ आतां गोंयकारांक मेळटा वो मेळना तें म्हाका दिसता भोव करून आतां जे निमाणे 10 वर्सांक पळय कितें राजकारण चललां तें म्हाका दिसता भोव आमकां एक चिंता जाता लोकांक. कित्याक तुमी पळयलां आतांच निमणे आतां एक 2-4 म्हयन्यांक पळय कितें चळवळी जाल्यात लोकांक जावं हे एम्प्लॉयमेंट स्कॅम. कित्याक आमकां तर फुडले पिढीक हें गोंय राखून दवरपाचें आसा. फुडले पिढीक पळय संद मेळटा भोव करून रोजगाराची, एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट ना. आमचे गोंयचे लोक भायर वयता, आमचे तरणाटे जे आसा ते भायर चल्ले बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज. हे कित्याक जाता हेजेर सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा. तेच भाशेन गोंयकाराच्यो जमनी हडप जाल्यात, लँड ग्रॅबिंग मोठ्या प्रमाणान पेपरार येता, सगळे येता, पूण ताचेर कितें बरी कारवाई जाल्लीशी आमकां दिसना. सो जेन्ना गोंयचे खाशेलेपण आनी गोंयची अस्मिताय जावन व्हरता आमचो जागो गोंयकारांचो, आमच्या गोंयकारां भुरग्यांक तेंचो फुडार बरो रोजगार दिवप, तांकां दुसऱ्यो संदी दिवप, बरें तांकां कितें एंटरप्रेन्योरशीप जावं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कांयच ना. आनी आयकूंक येता ते प्रमाणे गोंयकारांक आतां संदी कमी जायत वता आनी इनबाउंड मायग्रेशन चडूच जाला गोंयांत. कित्याक गोंयकारांक आमी म्हाका दिसता हे सरकारान हेजेर बरे खोलायेन विचार करपाचो एक कायदो आसा आनी गोंयकारां मुखार एक दुसरी दिशा
देशांत एकूच ओपिनियन पोल जाला तो म्हणजे गोंयांत जाल्लो आसा आनी गोंय राज्याक एक दर्जो गावला. आमची जी मायभास आमी म्हणटा कोंकणी जी मायभास हे मायभासेक आमचो दर्जो गावल्लो आसा आनी खंय ना खंय ओपिनियन पोलान आमकां खुबसो म्हणजे अधिकार जो आसा तो गोंय म्हणून आमकां मेळलो आनी खंय ना खंय जे गोंय आमचे एक प्रामुख्यान एक ब्युटिफूल आनी एक पॅरेडायज आमी म्हणटा आनी सगळे जगातले जितले कितलेशे लोक गोंयांत येता आनी जे टुरिजम इंडस्ट्री आसा हेका खुबसो बूस्ट जो आसा ह्या जेन्ना ओपिनियन पोल जाल्या नंतर आमकां खुबसो बूस्ट मेळलो आनी खुबशे जो फायदो आसा ओपिनियन पोलाच्या अंतर्गत आमकां खूब गावला. पण आयज हे राजकारणी खुबशे राजकारणी आयज गोंय जी गोंयची दशा जाता ती आनी काबार करपाक सोदता, गोंय सोंपोवपाक सोदता हें तरी दिसता. आनी कितले सरकार येवन गेले मात कायदे म्हणल्यार जे सरकारान कायदे मांडपाक जाल्ले की एक माणकुलेशें आमचें गोंय आसा एक माणकुलेशें गोंयाक जे प्रचंड प्रमाणान आयज तुमी पळयता आक्रमण चालू आसा. दुसऱ्या राज्यांतले कितलेशे जाण येवन हांगा आपूण स्वताक भुमिपुत्र म्हणपाक सोदता आनी आमी जे गोंयकार आसा गोंयकारांक परके करपाचो हो षडयंत्र चालू आसा हो खंय ना खंय थांबोवपाक जाय. आनी तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान फुडाकार घेतलेलो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो एकूच धोरण आसा तो म्हणजे गोंयकार आनी गोंयची जी अस्तित्व आसा आनी आयडेंटिटी आसा ही राखपाची आनी ही राखतली जाल्यार प्रत्येक गोंयकारांनी हातभार लावपाचो गरज आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा हो ह्या ओपिनियन डेयाच्या निमतान एक सांगपाक सोदता की अशेंच आमी फुडें जो आमचो आवाज आसा हो आनीक वाडयतले आनी हो एक आमकां एक बक्षीस म्हणपाक शकता आमी. एक प्रायज ओपिनियन पोल म्हणजे एक आमकां प्रायज आसा आनी हेका लागून कितलेशे जाण वावुरले कितलेशे लिडर वावुरले. ह्या लिडरांचो आमी दर्जो खंयच सकयल उडोवपाक जायना. आमकां खंय ना खंय हेका दर्जो वयर दवरपाक जाय आनी हो दर्जो म्हणजे कितें हें गोंय आमचें राखपाक जाय, गोंय ह्या फुडल्या पिळगेक दवरपाक जाय आनी त्या हितून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो आमचो सातत्यान काम करीत रावतले. फुडले जे अवेरनेस आसा जावं लोकांक जाणून घेवपाक लागून हे आमचो जाग्याचो हक्क जो आसा तो जाणून घेवपाचो हें काम जें आसा तें आमी करून घेतलें. देव बरें.